आयज आमचो आमदार सर विजय सरदेसाय हाचो जल्माचो दीस 50th बर्थडे. त्या निमतान हांव सराक हॅपी बर्थडे म्हणून विश करता. देवान तेजेर भरपूर भेसांव घाल, बरे भलायकेन तेका दवरूं आनी तेची सगळीं चिंतलेलीं कामां जी गोंयची पासत, जी गोंय एक फावटी परतून गोंय करपाक तेका देवान सदांच आदार दिवचो. आमच्या सरान आमच्या फातोर्डा पासत खूब केलां. आमी फातोर्डाकूच जल्मान येयल्लीं, आमी व्हड जाले, आमी फातोर्डाक कितलींशीं वर्सां पळयतात. जें डेवलपमेंट जें कोणेंच करूं ना, हें फातोर्डा डेवलपमेंट जें जालां तें आख्या गोंयान म्हणल्यार एक मॉडलसो जाला. आनी तें जालां फक्त ना आमच्या विजय सरदेसाय सरा लागून. आयज तुमी पळोवपाक गेल्यार हांवूच एक एसटी समाजांतलें आनी आमी शेतकारां शेतान काम करपी, पूण आयज आमकां हें मुखार उलोवपा सुद्दां जें आमी उलयतात आमकां मुखार काडलां. जावं आपल्या बरोबर सदांच सांगातान दवरल्या जाल्यार आमचे सर विजय सरदेसाय सरान आमच्या फातोर्डान फक्त ना डेवलपमेंटूच न्हू, पण एक सगळ्या कम्युनिटी जे आमी फातोर्डान आसा, जी क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं मुस्लीम सगळ्यांकूच वयर काडलें आसा. आमचे कितलेशे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे बायलांक काम करतात तांकां बायलांक मुखार काडपाक एक फॅक्टरी घालून दिल्ली आहा, जे बायलां बरे भाशेन काम करतात, आपली पांयार उबी आसा, तेंच्याय घरान तांकां हातभार जाता आनी म्हारगायेक तांकां हातभार जाता. जावं शेतकारांक फावो त्या सगळी सुविधाय म्हणल्यार नाला डिसिल्टींग करून जे शेतान उदक वयतालें, पाड जातालें, ते शेतान काम करून दिवन तांकां सारें बी, मागीर भाजी रोयता आसतना जावं ते हार्वेस्टींग मशीन सगळें फ्री करून दिल्लें आसा. आनी आमी खरेंच फातोर्डेकार, प्रावड फातोर्डेकार, कित्याक आमकां देवान बरो आमदार दिलो. आनीक आमी सदांच आमी मागता सराक सदांच आमचो आमदार म्हणून उरचो आनी बरो CM जावचो गोंयचो, जी की आमची कामां जे भाशेन फातोर्डान जातात ती आख्या गोंयान जावची. आनी आमकां खात्री आसा खरें तर गोंय जे परतून एक फावटी गोंय करतलो जाल्यार फक्त ना आमचो सर विजय सरदेसाय. म्हणून हांव सराक आनीक एक फावटी हॅपी बर्थडे म्हणून विश करता.